Hello friends, Hello friends, how are you? Say how are you? बरे न्हू तुम सगळी हांव बरो हां पळय आयज एल्मर येयला. हॅलो फ्रेंड ये आले उलोवया यो. ओके सो आतां आमी आयज हांव घरा आसलों सो वयताय आमी आतां वेंबली सेंट्रल आनी गाडी कांय ना तो इथं बसीन हांव बसीन गाडी म्हणटा गॅरेजीन दिलेली आहा आनी आयज बसीन सवारी वेंबली सेंट्रल वयताय पळोवपाक थिंग बेश्टें तें बारीक शॉपिंग आनी मागीर थिंगा जेयतली. ओके आनी आतां आमी रावताय शिशिला. वेज मामा कॉल मामा Mama, काम फास्ट से बेगीन यो सांग. आपो पळय चल मामा पळय चल मामा यो कर. एल्मर सारको उमेदीन हा नेटार तेका भायर भोंवो म्हणल्यार उमेद ताका. सो आतां वयताय आमी. ओके सोमतो हांव तुमकां मागीर वेंबली मेवता सोमतोच. ओके सी यू. सो फ्रेंड्स पावलो वेंबली सेंट्रल वोसों चिंतलोलें पूण हिंग वेंबली पार्क येयलें वेंबली स्टेडियमा कडेन आनी थंय पावले आमी स्टेडियमा कडेन आउटलेटीन. सो पयलीं आतां थंय सोमती जेवपाक वी गोईंग इन नॅन्डोज आनी बाबा शिशील येताय हाटल्यान. हेल्मा हॅलो से हॅलो कर हा तो शिशील हा. ओके सो आमी आतां वयताय वयर नॅन्डोज वतोशी आहा न्हू गो हय लिफ्ट चल लिफ्टीन वयता चल पावली सेकेंड फ्लोरार आनी बाबा पळय सुशील वी आर गोईंग टू नॅन्डोज आउटलेट. थंय पिझ्झा एक्सप्रेस full even on Thursdays, Wednesdays as well. And so I am to F&B and Nando's लोक हा काही कोणाच पण ना चडसो very few inside. मोदे बोल्लोलो हा दिस इज नॅन्डोज वेंबली पार्क स्टेडियमा कडेन. लोक सारको जेयता आमी रावताय आमचे किचन थिंग हा नो आमचं जेवण येयलें 2 जाणां आमी ऑर्डर केलां. कितें गो हाफ चिकन वीथ कॉटेज चिकन फ्रायज एंड साइड्स. बाबा हेल्मा से हाय हॅलो कर. हांवें ऑर्डर केलां विंग्स. सो फ्रेंड्स आमी आतां खाताय विंग्स आनी सोमतो मागीर मेवता थिंग से हेल्मा रेडी जाला बाबा आनी यम्मी हसी इन बिट रायस. फ्रेंड्स जालें आमचें नांदोस खावून पोट भरलें. तुमचें भरलें गो हेल्मा आर यू फुल स्टमक इज फुल येस चलो जो कॉल जाला येस. आनी आतां आमी सकयल आउटलेटीन येयलें अशें वॉक अरावंड करता कितें आहा जाल्यार चोवपाक. पळय हिंगा आदिदास स्टोर नॉर्थ फेस न्यू बॅलन्स टिम्बरलँड नायकी सगळें आहा. थंय सेल बेल आहा सो आयज ते भायर इंग्लंडाची गेम आहा सो आयज
वेम्बली एरिया सारको माहोल सारको खतरनाक हा पाप्स सारखे आयज जोरान चलताले सांजे गेम पळोवंक जाय थंय आदिदास स्टोर रूम आदिदास स्टोर हा मागीर ते सायडीक आहा नॉर्थ फेस ओके चल आतां बेश्टी पळयताय भितर खंय वचोन ते हा जाल्यार मागीर येतले मागीर तुमकां ओके सी यू सो फ्रेंड्स आमी आतां आउटलेटी कडेन आयिल्ले थिंगा भुरग्यांचें शेवपाचें हा थंय बाबू हें पळयत मातसो हांव सुशील घेवन गेलो भितर ओके भुरग्यांचें हांव भायल्यान हा सद्या सो या खंय आतां हो थंय Elma! Elma, yay! Very good. Okay, climb the roof. Friends, आता पावली स्टेडियमा कडेन ग्राउंड आहा थिंगा थंय हो पळय स्टेडियम आनी हिंगा ती दाखयता बेश्टें बिल्डींग येयल्या थोडी न्हू थंय वयर पोवचें पडटा थंय कितली बिल्डींग येयल्या पयलीं कांय नासलेली हिंगा ओपन स्पेस आहलेलो आख्खो ते सायडीच्यान आनी हाय बिल्डींग थंय सायडीच्यान बिल्डींग आहा पळय आख्खे अपार्टमेंट्स व्हेरी एक्सपेन्सीव अपार्टमेंट हे सायडीच्यानय हाय बिल्डींगा कांय नासलेलें पयलीं आख्खें ओपन सुशील बसला है पळय बाबा पळय हिंगा आहा गो कॅच द पिजन हे सायडीन आसपाचें फॅमिली स्टेडियम स्टेशन आहा थिंगा फुडें थिंग फुडें ह्या पळय काय बिल्डींग येयला आयबीस हॉटेल आख्खी चेंज जाली हांगा फॅमिली and I am in middle of these buildings. So think much पवली आमी कांय घेवना just पवली स्टोरान चोयता आमी now we are heading home. We are heading home. बाबा पे Elma jump 1 2 this side jump 1 2 and yay. Catch me, I catch you. आपण तर म्हणटा catch me. So friends, आता मागीर फ्रेंड्स आमी आतां पावले आमची फॅमिली इगोर्जी कडेन सेंट जोसेफ चर्च बाबू हे आपल्या पांय दुखले दोर घे आमी पळय आमची चर्च एम्बुलन्स येतो सेंट जोसेफ चर्च एम्बुली ट्रायंगला कडे हा ट्रायंगला कडे थिंग मातसो येता आमी घेवपाक सिग्नल सुटले सो आमी येवना थिंग प्रेस कर गो शेलेंगा हा एल्मारा पळय हा हॅलो कर हाय फ्रेंड्स हॅलो गायस म्हटलं तो ताका जॅमूय येता पांय दुखली ही ताजी सो तुमी घेताय ना घेताय सो बाय कर तांकां बाय बाय कर बाय जय मातशी फुडल्यान हाडलो तुमकां
आहे सायबीण So friends, welcome back. आणि तुमके तो सांगलेलो नाही आज वर्ल्ड कपाची सेमी फायनल्स ऑफ द गेम इंग्लंड आणि अर्जेंटिना हेवताय आणि गेम जोरान वयता हांवें लायलोली हा चोय दाखयता तुमकां सो गेम चालू हा सद्या 1-1 हा हेवताय सारखे 1-1 16 मिनटं जाले 16 मिनिट्स जाले तर पळोवया कोण गोल मारता कोण जिखता पळोवया आय होप इंग्लंड विन्स टुडे लेट्स सी चल मेवता मागीर गोल मारलो जाल्यार मागीर दाखयता तुमकां मातसो ओके सी यू फ्रेंड्स मारलो इंग्लंड गोल येस पळय दाखयता पळय पळय मारलो इंग्लंडान गोल आनी पळय व्हॉट अ कम ऑन इंग्लंड कम ऑन पोर्तुगाल म्हणटा आमचे पडले भायर सपोर्टूच पडले इंग्लंडा न्हू आनी कितें तुजे पडले इंग्लंडा रावता म्हणून इंग्लंडा सपोर्टूच पडलो न्हू कम ऑन गायज कम ऑन पळय ओके कम ऑन एंथनी गॉर्डन अर्जेंटिना सपोर्टर्स हें जालें जाम पडले सो फ्रेंड्स पळय आनीक मारता जाल्यार रोखडें आनीक दाखयता तुमकां सी यू कीप वॉचिंग तो क्लियर घायलो पळय बॉल त्याच्यात हेका पळय बरें नात पळय फ्रेंड्स वेलकम बॅक आणि आफ्टर फुल टाइम सांगाय कोण जिखले ते अर्जेंटिना सेमीफायनल 2 इंग्लंड आणि अर्जेंटिना 2 गोल त्यांनी एक्स्ट्रा टाइम मारले एक जस्ट बिफोर लेवल केला एक्स्ट्रा टाइम विनर मारलो लास्ट गेम बी तेच केलं नाही सगळे बावडे टेन्शन आणि Giovanni with Messi. That is why they are defending world champions. Third place he has England. They'll play against France on Friday. Saturday this month. Awesome. Well played England. Well played. Argentina with him in their team simply never know when they're beaten.